प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 5 ते 25 पर्यंत. आनी आयज आमी जुआंव बातिस्ताचो जोम कसो जालो ताजें विस्मीत हें आमी आयज देवाचें उतर पयलें आयकोया आनी ताजे उपरांत ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जॉन बातिस्ताचे जल्माची विसबी. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झकारियास नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताची पोतीन एलिझाबेथ नांवाची आरोनाचे सोस्तेची आसली. चुकय नासतना सर्वेस्पराचे सगळे आज्ञा आनी फर्मावणे पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार निती वत आसली. तांकां भुरगें बाळ नासलें, कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय उत्तार पिरायेक पावलेलीं. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा कोत्ता आसतना याज्ञिकी सेवेचे चाली प्रमाणे ताचेर सोड पडलेली देखून धूप जोडोवंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. धूपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी ताचेर खांपेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास, तूं कांपो नाका. तुजे मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआंव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुशवांतावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतादुवांक सर्वेस्परा तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेकाताय तो ओडून हाडटलो. फितुरांक तो नित्यवण मनशाची जाणवाय शिकयतलो. आनी अशें सर्वेस्पराक पुर्ती एक पोरजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मन आनी बोळ घेवन चलतलो. झकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन उत्तार पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव देवाचे फुड्यान उबो आसा तो गाब्रियल. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पळय, म्हजे उतरांचेर तुवें भावार्थ दवरूंक नाय म्हूण हे वस्तू घडोपर्यंत तूं मोनो उरतलोय. तुज्यान उलोवंक जावचें ना. म्हजी उतरां मात तांच्या वेळार पाळोन येतलीं. इतले म्हणसर लोक झकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येद्दो उशीर जालो म्हूण पळयोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताजें नजो जालें देखून पवित्र स्थानांत एक दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं. तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मोनोच उरलो. ताचे सेवाधर्म सेवेचे दीस भोगतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी ताची पोतीन एलिझाबेथ गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाल दिश्ट घालून मनशा मदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी आयज कितें आयकता? आयज आमी ह्या जुआंव बातिस्ताच्या जल्माची विसबी आयकता. आनी भाव भयणींनो, आमी ह्या देवाच्या उतरान आयज खूब शिको येता. आमी थोडेंच हें नियाळ करुया. हें कितें घडटा? झकारिया आनी एलिझाबेथाक इतलीं वर्सां काजार जावन भुरगीं नासलीं आनी तीं दोगांय एके भाशेन देवाच्या मोगांतलीं देवाचो मोग करतालो, देवाचेर आपलो भावार्थ दवरलो आनी तांकां भुरगें जावनाय जावन तरी तांचो संबंद देवाशी घट आसलो. आमी आयकता की आयज झकारिया एका आदनिकाच्या फामिलींतलो मनीस आसलो आनी तो
सोरेस्पराची वाखाणणी कोत्तालो जेरुजाच्या देवस्थान आनी थिंचोर कितें घडटा. आंज बोडवो गाब्रियल येता आनी ताका सांगता तुजी पोतनी आतां गोरबेज जातली. आनी भाव भयणीनो आमी कितें आयकता जाकारिया म्हणटा आंज बोडवाक गाब्रियल आमी आतां माथारी कोय जातलें. आनी तो त्या गाब्रियलाच्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर तो थार दवरिना, तो बावाड दवरिना आनी कितें घडटा तो मोनो जाता. आनी भाव भयणीनो ह्या 2 दीस वा 3 दिसाच्या पयलीं आमी आयकता की आंज बोडवो आंकवर मोरीशी येता आनी आंकवार मोरी विचारता आंज बोडव्याक हांव एका मनशा बरोबर संबंद दवरूंक ना आनी हांव खंय गोरबेज जातली. पूण जेन्ना जाकारिया विचारता की आमी मातानी म्हणून हांव म्हजी बायल खंय गोरबेज जातली तेन्ना तो मोनो जाता. पूण जेन्ना आंकवार मोरी हो प्रश्न गाब्रियलाक विचारता तेन्ना ती गोरबेज जाता. भाव भयणीनो जाकारियान आनी आंकवार मोरीन हांचे ह्या दोगांयनी कितें दुसरें केलें. जेन्ना आंकवार मोरेन तो प्रश्न विचारलो आंज बोडव्याक गाब्रियलाक की हांव गोरबेज खंय जातली तेन्ना आंज बोडव्यान तिका सांगलें की पवित्र आत्मो येतलो. तिणें हो प्रश्न तिका भावाड नासलो म्हणून तिणें विचारूंक ना, पूण तिणें फकत तें सजमोवपाक. आनी जेन्ना तिका सजमणी मेळ्ळी तिणें म्हणलें जावं तुज्या उतरा प्रमाणे हांव जावन आसा सुरेस्परची चाकोन जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेन्ना जाकारिया विचारता प्रश्न तो सजमणी करपाक विचारना, ताका दुबाव लागता ह्या देवाच्या उतराचेर. कित्याक तो जाणो की आपली बायल म्हातारी म्हणून तो म्हातारो म्हणून आनी हें खंय जातलें म्हणून. आनी देव ताका मोनो कोत्ता. आनी जेन्ना जोआन बातिस्त जल्मता तेन्ना ताचें तोंड उक्तें जाता. भाव भयणीनो आमी एक आयकूंक जाय वो जाकारिया आनी ताजी पोतीन एलिझाबेथ देवाच्या मोग कोत्ताली. खरेंच ती देवाची मोग कोत्ताली. कित्याक जेन्ना आंज बोडवो गाब्रियल येता जाकारिया कडेन आनी ताका विचारता, ताका सांगता जाकारिया तुजें मागणें देवान आयकलें. कसलें मागणें कोत्तालो गाय जाकारिया आनी कितलीं वर्सां हें मागणें कोत्तालो. हें मागणें कोत्तालो की ताका एक भुरगें जाय म्हणून. आनी जेन्ना ताणें हें मागणें केलें देवान तें मागणें आयकलें. पूण जेन्ना जाकारियाक आनी एलिझाबेथाक जाय आसलें भुरगें तेन्ना दिवंक ना तें. जेन्ना ताच्या जाणटाय पिरायेर तांचें मागणें आयकलें. आनी भाव भयणीनो आमी आयज कितें आयकता जेन्ना आंज बोडवो येता गाब्रियल आनी जाकारियाक सांगता तो म्हणटा तुजें मागणें आयकलें, तुका एक पूत जातलो, ताचें नांव तूं जोआ म्हूण घालतलोय. आनी तुजें मागणें आनी तुज्या पोतिनीचें मागणें देवान आयकलें. आनी खरेंच ह्या जाणटी पिरायेर तुजें हें मागणें जें देवान मुखार तुवें केलें, तूं खरेंच एक देवाचो मोग कोत्ता तसलो मनीस तूं खरेंच देवाचेर खात्री दवरल्या म्हणून हें तुजें मागणें देवान आयकलें. पूण भाव भयणीनो जेन्ना ताचें मागणें आयकलें आनी ताका बरी खबर दिली ताणें भावार दवरूंक ना. कितले फावटी आमी आमच्या जिवितांत मागणें कोत्ता पूण जेन्ना तें मागणें आमचें देव आयकता खरेंच आमी बावाड दवरता की तें जायत अशें जाता म्हणून वो आमी आमची उतरां बदलता. पूण बरी खबर की आमकां देव मोनो कोन्ना, आमकां मोनी कोन्ना. जशें ताणें जाकारियाक केलें. कितले फावटी आमी देवा कडेन मागणें कोत्ता देवा म्हाका हांव तुका आर्गां दिता सगळें म्हाका बरें केलां म्हणून, तुवें सगळें सोंपारलें म्हणून. पूण जेन्ना आमचेर एक दबाव येता आमच्या मनाचेर आमच्या जिवितांत दबाव येता तेन्ना आमी कितें करता आमची उतरां आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हणना. एक मागणें कोत्ता इगोर्जेन, एक मागणें कोत्ता घरा. पूण जेन्ना आमी उतरां उलोवंक जाय खरेंच आमी देवाक वाखाणणी दिना. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता जे मागणें आमी कोत्ता आमी आमेन म्हणटा त्या मागण्या उपरांत तींच उतरां आमी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी उलोवपाक भावार्थाची उतरां आनी खरेंच देवाक आर्गां आनी वाखाणणीची उतरां आमी म्हणून आमी आयज फुडें सरया. खरेंच जे मागणें केल्या उपरांत आमचो भावार्थ घट जावंक
आनी आमकां सगळें देवाचें बरें फाव जावपाक हेंच आमचो थाराय जावनी, हेंच जावनी आमचें मागणें दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या आनी खरेंच आमकां सगळें जें देवान घडोवन हाडलां जेजू वरवीं तें आमकां फाव जावप. आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी आमच्या जिवितान तें आमी भोगून पावूंक आयज आमी मागणी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजो तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.